गिरी ते म्हापशा हायवे लागसार आशिल्ल्या माडांची कत्तल करून रस्त्याचे रुंदीकरण करप हे योग्य न्हय। सरकार ही पावलां उखलून गोयचे अस्तित्व मिटयता। सरकारान ह्या माडांची राखण करून कशी उदरगत करू हाचेर विचार करचो म्हूण सोमारा जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत रेव्होल्युशनरी गोवन संस्थेन सांगला। ह्या बाबतीत मुखेलमंत्र्याक निवेदन करतले म्हूण तांणी मुखार सांगला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो। आमच्या म्हापसा गिरी जे माड आसा हायवेचेर दोनूय सायडीन ते अराउंड 200 माड जे आसा ते कापपाचे आसा रोड वायडनिंगाक लागून। सो आयज जे माड कापपाचे आसा तेका ऑपोज करपाक तेजो एक प्रोटेस्ट म्हणून आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स आयज घेतलेली आसा। आमी गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता की हे माड जे आसा एक गोंयचे आमची आयडेंटिटी आसा, आमची गोंयचे अस्तित्व जे आसा ते माडा वयल्यान सुरू जाता आनी ते माडूच जर तेंच्यांनी कापले जाल्यार आमचे गोंयची आयडेंटिटी उरता खंय। आनी आमचो जो आयजचो गव्हर्मेंटाची जी धोरणां आसा डेव्हलपमेंटाची, ते डेव्हलपमेंट म्हटल्यार आमकां क्वेश्चन पडटा की डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कितें। डेव्हलपमेंट म्हटल्यार फक्त रोड वायडनिंग करप, व्हडले व्हडले रोड बांदून आमची झाडां कापप, आमची शेतां पुरप आनी आमच्या गोंयकारांचे जो रोजगार आसा शेताचो जावं झाडांचो जावं तो राखपाक लागून आमच्या सरकारान आमकां मदत करची सोडून तेंच्यान जर असो तेजो नाश करपाक लागले जाल्यार आमी गोंयकारांनी फुडें करपाचें कितें। विजय बाबाची एक स्टेटमेंट आयकले की तो 20% शेतकऱ्यांचे इन्कम वाडोवपाचो आसा पूण जर तो 20% शेतकऱ्यांचो इन्कम जर वाडयतलो जाल्यार हे माड कापून तो वाडयतलो हो एक हांव तांकां प्रश्न विचारूंक सोदता। तो आमकां कितें मॅसेज दिवपाक सोदता हे माड कापून की बाबा तुमी ह्या फुडें झाडां लावची न्हू गोंयांत, तुमी माड लावचे न्हू, तुमी शेती करची न्हू, शेतां पुरोवन आमची तुमी आक्षे पयला आसतले। आयज आख्खे गोंयभर हे जे 6 लेन 8 लेन जितलो रोड जो बांदता तो रोड कोणाक जाय तो आमकां खबर ना। इतले आमचे गोंयचे पॉप्युलेशन आसा की येदे व्हडले रोड जाय आमकां। सो हेजो आमी एक पुरेपूर एक निशेध करता आनी आमी हेचेर एक प्रोटेस्टूय दवरतले आनी गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता की जो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जे रोड वायडनिंग चल्ला ते खरें जर तांकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय तेंच्यांनी आमचे गांवचे हेल्थ सर्विसीस सुदारवपाचे, आमच्या गांवान भुरग्यांचे शाळा आमचे बंद पडोंक पावला ते शाळा बरे करपाचे आनी जशे थिवे तेंच्यांनी आमचे जे आंब्याची झाडां आसली गारफा ती राखून जसो मदीं राखून डिवायडर करून ते रोड दोनूय सायडीन बांदलेलो तसो कितें तरी तेंच्यांनी थंय प्लॅन काडचो जर तांकां रोड वायडनिंग करपाचोच आसा जाल्यार। कारण माड ट्रान्सप्लांट करता तेका काय अर्थ ना, कारण विजय बाबान केल्ले माड तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितलेशेच माड तेणी ट्रान्सप्लांट केल्ले पूण ते आयज माड जगला काय ना ते सगळे आख्खे गोंयाच्या मुखार आसा। सो हेचो एक आमी निशेध करून गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी कितें तरी एक ऑल्टरनेटीव करचो म्हणून।